सायडींतल्या मतदारसंघान देर इज अ हँड, अ हिडन हँड विच इज एट प्ले एवरीवेअर अशें दिसूंक लागलें. हिडन हँड म्हळ्यार तो हिडन हँड कसो म्हणटा हांव, केन्ना केन्ना दीस हँड कॅन बी द हँड ऑफ गॉड अँड कॅन बी यूज टू जस्टिफाय चिटींग. डायगो माराडोनान जेन्ना हातान गोल मारलो इंग्लंडाच्या अगेन्स्ट, तेन्ना ताणें म्हणलें कितें की दीस वॉज द हँड ऑफ गॉड म्हणून. तेन्नाचो रेफरी ताका धरूंक पावलो ना तो, आनी तेन्ना टॅक्नॉलॉजी हय, सो ताणें तें चीट केलें, रडी खेळ्ळो आनी ताणें म्हणलें दीस इज द हँड ऑफ गॉड. आतां मडगांवान जाता तें कितें, जो मनीस सांगता की आपल्याक देवान सांगला पक्ष सोड म्हणून, तो हात द हँड ऑफ गॉड इज बींग सीन एवरीवेअर. मडगांव म्युनिसिपालिटीन कितें जालां, मडगांव म्युनिसिपालिटीन सगळी मडगांव म्युनिसिपालिटी हो हँड ऑफ गॉड चलयता. चेअरपर्सन चलयना, चेअरपर्सन आपल्याच कावन्सिलराचेर बेजार जाता आनी रेजिग्नेशन दिता म्हणून अनावन्स करता. हाजो अर्थ कितें, चेअरपर्सन इज बींग मेड टू लूक लोवर दॅन वॉट ही इज. ताजे कदेलाचेर ताका रेस्पेद ना. हांवें एसेंब्लीनूय सांगिल्लें आहा की चेअरपर्सन इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, ही इज बीन मेड टू सीट बिहायंड इन फंक्शन्स ऑफ द म्युनिसिपालिटी. हें जाल्लें आहा. सो मे बी द चेअरपर्सन ताजो स्वाभिमान जागला आनी ताका दिसता की आपल्याक सेकंड क्लास सिटीजन असो केला वेन आय एम द फर्स्ट सिटीजन. हें एक कारण आसूंक शकता. दुसरें तातूंत खूब जाता. आतां कसो हँड ऑफ गॉड येता तो पळय तूं. आतां एक पार्किंग प्रोजेक्टाचेर आज द गोवनान काडिल्लें आहा. पार्किंग प्रोजेक्ट कितें, पार्किंग प्रोजेक्ट म्हणटा तो गोंय मडगांवाक सामको गरजेचो. आतां म्हजे मतदारसंघान पार्किंग प्रोजेक्ट चालू आशिल्लो, तो हो हँड ऑफ गॉड येता तातूंतय बी आनी तो बंद उडयता, कित्याक आपली पाटयेचेर नांव ना म्हण. आनीक हांगा जो पार्किंग प्रोजेक्ट सुरवात जावपाचो आहा तातूंत मिस्टिरियसली एक वयर रेस्टॉरंट येता. तूं बरेच शब्द वापरता, मिस्टिरियस. ना ना, जे कित्याक म्हजो चेअरपर्सन हाजे पयलीं आशिल्लो आनी रिझोल्युशन घेतिल्लें. पार्किंग प्रोजेक्टा पार्किंग प्रोजेक्टान रेस्टॉरंट नाशिल्लें, तें आतां खंयच्यान आयलें. सो दॅट इज हाव द हँड ऑफ गॉड कम्स टू प्ले. रेस्टॉरंटाचें पार्किंग तुमी थंयच करतले मागीर ताजें आनी एक एडिशनल पार्किंग. आनी हें काम रा आतां कोसळटा. फूल मडगांव इज इन द कोसळपाचें हातून आहा. मडगांव इज क्रम्बलिंग. हेरिटेज बिल्डींग दी ताजी धडगत ना. सगळीं पॅसेजींनी ह्यो घाल्या कितें त्यो गोदरेज आरमारी. सो ताजी एक एनएक्सी म्हणून करा मरे तुमी. ती एनएक्सी करना तो. एनएक्सी करपाक ताका विचार येना, रेस्टॉरंट घालपाक विचार येता. सो यू सी दॅट दीस हँड ऑफ गॉड हो मडगांवाक म्हारग पडटा आतां. आनी कॉन्सिक्वंटली गोंयकारांक म्हारग पडटा. आमचे सावथ गोवा साश्टीचें कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट दॅट इज बींग बॅडली रन. आज हायकोर्ट एज इंटरव्हीन, थंय कसलीच लायसन्सां दिवंक नाका म्हणलां, कित्याक दे कॅनॉट हँडल सोंसडो. सोंसड्याचेर हाणें कितलेदां हो केलो, सोंसड्याचें कांयच जायना हाच्यान. दोनची गार्बेज व्हरून हांगा व्हरतात खंय सालिगांव, तातूंतय स्कॅम आहा. ती एक कावन्सिलराक दिल्या. जॉब काडले, जॉब कितें केलें की सगळ्या कावन्सिलरांनी आपले भावा भयणांक वांटपाचें म्हणून, भुरग्यांक वांटपाचें. तातूंतय हँड ऑफ गॉड आहा. आनी तो म्हणटालो कितें आतां आमची बीजेपी तर उरपाक जाय जाल्यार पब्लीक एक्सचेकराच्या कॉस्टाचेर घेतिल्ल्यो नोकऱ्यो त्यो आमचे भितर आमी वाडटले, नाजाल्यार आमी विकतले. जे लेबर सकाळी फुडें उठतात आनी 6 वरांचेर काम करूंक लागतात, इतल्या वर्सां जे परमनंट करूंक जाय आशिल्ले तांकां घेनाये आनी एडवान्स बुकींग करून ते जॉबूय विकपाक काडले. तुम्ही जे हँड ऑफ गॉड म्हळात म्हाका सामके हँड्स ऑफ गॉड दिसपाक लागले. ना, हातून एकूच हँड आहा ऑफ supposedly the man who says he speaks to God.